एब्रेवांक बरयलोले चिटीवेले वाचून भावा भयणीनो, आपल्या विसवांत आमी भितर सरतले म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमच्या मदल्या कोणाकूच देवान ह्या विसवांत भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण धरिना जावं चोत्राय धरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेंच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकलें, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकलें तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचें विसवांत भितर सरतले. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कदींच पावची ना. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलोलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तरूय आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवांत भितर सरची ना. तर आमी त्या विसवांत भितर सरूंक भारी वावुरया आनी तो आमकां चुकोना जावं ती देवाचेर कोलपली ते भाशेन आमी कोलपोचें न्हय. देवाचें उतर. आमचो जबाब देवान आमचे खातीर केला तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिणकेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें थोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांचीं कर्तुत्वां. जबाब देवान आमचे खातीर केला तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिणकेन जल्मा येवची आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगळें वळखून घेवचें. हाणीय तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कदींच विसर नासतना आनी ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिणकेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आमचे खातीर केला तें कदींच विसरचें न्हय. ती आपल्या पुर्वजां सारकी मोस्ती आनी धारूण काळजाची, मोनान अथीर आनी देवाक अविश्वासी जायना जावं एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आमचे खातीर केला तें कदींच विसरचें न्हय. उद्गार. एक व्हड भाकणार आमचे मदें उपसला आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफरनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली.
आनी इतलो लोक थंय एकठवलो की दारा भायर पर्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशें घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोळे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या अंथरुणा सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां वखसुलीं. तेन्ना थंय बसून आसल्या कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलोयता तें कितें? देव निंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां वखसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक, तुजीं पातकां वखसुलीं. ओ, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी चल, हांतलें खंयचें अदीक सोंपें. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां वखसूंची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें अंथरूण घेवन सगळ्या हुजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक परगंडून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.